Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो, तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिण वाट्यान व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें. थंय उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडोवन खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू. मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आरब आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यांत पावतोच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनी वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसांची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदांक उपकारतलीं. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूंक, दोंगर खोल दर्यांत उमटोवन पडूंक आमी हालचीं ना. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीचीं.
भोव ओरत्या सर्वेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर ठिकाण केलां शारामध्ये तर तें शार हालोत कशें? जबाब: दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पोराचीं कर्तुत्वां, ताणें प्रिथुमेचेर केल्लीं ओजापां. जबाब: दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान, आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. जुवांवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेलो. जेरुसल्याक शेळयांचे तोळये लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतसदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पोराचो दूत केन्ना केन्ना तोळयेंत देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतोच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी थंय जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेतां म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलोल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलून वचो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलोलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवून पास्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. सुबाम जिवीत उपजोता. एझेकिएल 40 आनी 7 वळ 9. नियाळाक आधार. एक झाड आपली पाळां मातयेंत खोल रिगोवन मजबूत करता आनी हाचे वरवीं उदक आनी जेवण ह्या झाडाक फावो जावन
ह्या झाडाक नवो जीव उपजवता आनी ताच्या खांद्यांनी सुकणी उस्ती करतात. आयचीं दोनूय वाचपां उदकाचें म्हत्व दाखोवन दितात. जेरुसल्यांत देव मंदिराच्या वेदीचे दक्षिण वाटेन एक नोद व्हांवता. हे नदीचें उदक जॉर्दानाच्या व्हळा आनी दर्या पर्यंत पावता. हें उदक वाटेर सगल्यांक नवो जीव दिता. झाडां पेडां फुलतात. दर्यांत पावून दर्याचें उदक गोड करता आनी नुस्तीं दिसून येतात. शुभ वर्तमानांत जेजू एका आरकाराक बरो करता. तळयेचें उदक हालता तेन्ना ताका तळयेंत घालूंक कोण नासलो. जेजू थंय पावता आनी ताका बरो करता. उदक जीव दिता आनी जेजू खरी जिविताची जोर जाता. जेजू वरवीं काकलूत मोग आनी शांती व्हांवता. मागणें आनी देवाचें उतर आमकां जेजून रिगून रावंक आदार दिता. हाचे वरवीं आमकां सासणीक जिवीत फावो जाता. पातकांचें मोगचोणें देव दिता. आमचे संबंद जेजू सोबे मजबूत जातात. सर्गेंच्या बापा, आमच्या शेगुणी जिविता वरवीं पेल्याच्या जिवितांत सुभाम जीव हाडूंक आमकां तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.